अनमोड हांगासर आयज दुपारी गोव्यात बेकायदेशीरपणे मशीनची वाहतूक करपी 3 आयचर वाहनां रामनगर पोलिसांनी जप्त केल्ली आसात आणि तेज्यात आशिल्ल्या 36 मशीनची तेंच्यांनी सुटका केल्ली आसात। मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ह्यो मशी आसात ह्यो महाराष्ट्रांतल्या गडिंग्लज हांगासरल्यान गोंयांत व्हरपाक लागिल्ले। ह्यो मशी आसात ह्यो गडिंग्लज कर्नाटक अनमोड मार्गे गोव्यात वयतल्यो। जेन्ना ह्यो मशीनच्यो गाडी आसात त्यो गाडयो अनमोड हांगासर येयल्यो त्या वेळाचेर स्थानीक लोकांक संशय येयल्लो आणि तेंच्यांनी जेन्ना ह्या गाडी आडवून जेन्ना तेजी तपासणी केली तेजेर एका वाहनात 12 म्हशी भरिल्ल्यो आढळून येयल्यो आसत। मात्र ह्या म्हशी वाहतूक करपी कर्नाटकांतली कोणतेच डॉक्युमेंट तेंचे कडेन नाशिल्ले। तेका लागून स्थानिकांनी रामनगर पुलिसांक हेजी म्हायती दिली। त्या उपरांत रामनगर पुलिसांनी अनमोड हांगासर वचून ह्यो तिनूय गाडयो ताब्यात घेतिल्ल्यो आसात आणि त्यो रामनगर पुलीस स्थानकांत हाडून तेंच्यार FIR दाखल केल्लो आसात। ह्या प्रकरणात तेंच्यांनी 6 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले आसात अशी म्हायती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा। प्रोडक्टा खातीर रामनगरसून प्रमोद पोंडे।